काल राती 2:30 अशी ह्या भितर आमी न्हिदलेली. हांव बायल भितर न्हिदली, आई बाबा कारवार गेल्ले. त्या प्रमाणे कितें जालें, न्हिदलेली. कटक करून आवाज येयलो. बायल उठली. बायल म्हणपाली कसलो तरी आलमार ओपन केल्लो आवाज येयलो म्हणपाली. हांवें म्हणलें कसलो काय म्हणलें. हांवें बेश्टो उठलो आनी हळू भायर येयलो. भायर येवपाक दारांतल्यान पयलें कोण दिश्टी पडना. मागीर हांवें फाटल्यान गेलो आनीक दार ओपन केलें. फाटलें दार आशिल्लें न्ही, फाटल्यान फुडल्यान येवं म्हूण दार ओपन केलें. दार ओपन केल्यार खिळी घातलेली आशिल्ली. खिळी घातलें दार ओडलें, येयन जालें. मागीर परत हांवें आमची रुमां आसा पळय ताका फोन केलो. ती म्हणपाली आपल्याकूय लॉक केला म्हणपाली. आनी मागीर आमची मदीं एक दार आहा, किचनाचें दार आहा. हांवें तें दार सामकें लाद मारलें आनी फोडून उडयलें आनी भितर गेलो. भितर गेल्यार सगळी आलमारी बी ओपन आहा. आमी चोर चोर करून बोब मारत भायर येयलो. पयल्यार कोण नाशिल्लें. मागीर परतें हांवें पुलिसाक फोन केलो. पुलिसाक फोन करतकीर पुलीस येयली. मागीर रातची फोन केली. आतां परत सकाळीं हे येयल्ले फॉरेन्सीक हे येयल्ले. तेमी येवन हें करून गेले, आतां चेक करून गेले. आतां डॉग्स पळोवपा आहा म्हणल्यार आजून कांय सांगून दी. कितें फोडला खंयच्या एंट्री मेन मुखाले एंट्रन्स दार फोडला. म्हणल्यार आतां लॉक आशिल्लें ते लॉक घालता, चावी घालता आनी थंयच्यान कट करून काडला आनी कुलूप काडून सायडीन मशिनार दवरलेलें. हांव भितर आवाज आनी आमची भितरल्यान लॉक आनी सगळे लॉक करून दवरले. आमकां भायर येवपाक चान्सच नाशिल्ले. 2 आरमारी फोडल्या. लॉक एक काडटना आवाज येवंक ना तुका पयलीं? ना, भितर आवाज येवना. जेन्ना हे बायलेन उठयलें म्हाका की कसलो आलमारी आवाज येयलो म्हणून. फर्स्ट फोडलेले तेन्ना आवाज कांय येवना त्या रुमान. जेन्ना भितर देवा कुडीन एक आशिल्ली आलमारी ती फोडटना आवाज येयलो. फोडून येतरी आवाज येयलो. मागीर भितर येयले सगळी दार आलमारी बी दार बी सगळें ओपन आलमारी कितें आसतालें कितें आसतालें. भांगर बी आशिल्लें आयिल्लें. आतां कितलें आसता तें खबर ना. म्हणल्यार आई आतां सद्या कारवार गेल्ली. आई येवपा लागली. आई सांगला येवपा लागले. कितल्यांक समोर जालें? 2:30 सुमार रातचे. आनी कितें म्हणटा तोलेम दुर्गाबाट बोंडबाग. आनी हे अशें काय फर्स्ट टायम जालां. अशें केन्ना जावंकूय ना. आमी आतां 30-40 वर्सां घर बांदून जाल्यार पूण आजून हे फर्स्ट टायम आयकलां आमी अशें. ती ना बी म्हणून कोणाक कळयलें बी? ना बी काय अशें खबर ना. म्हणल्यार 6 तारखेक गेल्ली ती कारवार. तुमकां दुबाव बी कोणाचो? पण दुबाव असं कशें सांगू शकना. म्हणल्यार काय चान्सीस ना. आता एक तुम्ही खबर आसा सरकाराचे वाक्य आसा की सरकार तुमच्या दारी म्हणून. पण खंयी जर चोरी जाली जाल्यार पोलीस भोंवता, CCTV पळय दारो दारी. तर हें वायट दिसता म्हाका. कारण CCTV जर सगळ्याक आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता हे पोलिसांक तरी लोकांचे घरा वचून ते CCTV पळोवपाची गरज नाशिल्ली. जर तुमचे कडेन गांवांत हातून जायना लावपाक जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येका तरी स्कीम काडची आनी एकट्या घरा ते एक CCTV दिया. आनी सगळ्यांत मेन गोश्ट म्हणजे रातची गस्त जाय पोलिसांची सगळ्याक. म्हजो फ्रेंड ताजे चली म्हाजे फ्रेंड ताणें म्हाका सांगलें अशें जाल्यार म्हणून हांव हांगा आयलां तळ्यान. तर एकूच मागणी आहा सरकारा कडेन, गृह खात्या कडेन, बाब CM प्रमोद सावंत हाजे कडेन की जाता तितले बेगीन सगळ्याक गस्त रातची जाय. कित्याक रातची 2:30 ही चोरी जाली आनी म्हाका कोणूच नाशिल्लो. त्या कारणान हे चोरी करून सुशेगाद आपल्या घरा वचून न्हिदले आसतले आतां. तेन्ना आमी आम आदमी लोकांची एकूच आसता की आमी कश्ट करता, जोडटा आनी तें जर फाल्यां भांगर आमचे कॅश जर चोर अशेंच घेवन गेले जाल्यार उपयोग कितें हे कश्ट करपाचो. तेन्ना ह्या कश्टकरी लोकांचे पयशे, तांचे भांगर हाची जपणूक करपाची सरकाराची जबाबदारी, तशीच पोलिसान आमकां सुरक्षा दिवपाची जबाबदारी आसा. इतलीच मागणी आसा की सरकारान जाता तितले बेगीन CCTV लावन घेवचे. जंय जंक्शन आसा मेन थंय जाता तितले बेगीन जाता. कारण हे अत्यंत गरजेचें जावन आसा CCTV. रातची गस्त जायना कोणूय? राती गस्त जाता काय ना ती पळोवपाक आमी न्हिदलेले आसता. तेन्ना ताका CCTV सांगपाक शकता तुमकां की गस्त चालू आसता काय ना ती. ताका ती CCTV मेन आसा.